काही जण हांवें आतां हे फावटी प्रचंड पराभव जावपाचो आसा, 8,000च्या मताधिक्यान हांव खंय हारपाचो आसा। म्हाका दिसता ताणें ते आपले कातरण कापून दवरचे आणि मार्चांत पळोवचें कितें घडटा तें। हांव पत्रकार परिशदे घेणारे सगळे स्वयंघोषित नेते हांकां एक आवाहन करीन की येणाऱ्या पंचायतीच्या निवडणुकीक तरी किमान उबे रावा आणि पंच म्हणून निवडून येवन दाखया। MG हो आमचो युतीचो मित्र आसा, तो फाटल्या ह्या 5 वर्सांक आसा, फुडल्याय 5 वर्सांक आसतलो। पण ह्या फावटी जी स्वप्नां पळयली वतात काही कडल्यान, गोंयच्या राजकीय क्षेत्रांत एक सुद्धा आज राजकीय पक्ष असोना जो दाव्यान सांगू शकतलो की आपण 5 जागा मिळवू शकता म्हणून। काँग्रेसीन तर पूर्ण माघार घेतल्या आणि त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाशिवाय सरकार करपाक कोण नाच। डेव्हलपमेंट आम्ही भरपूर केले, डेव्हलपमेंट करीत रावतले। पैसे खरं म्हणजे अडचणीन आयले, मायनिंग बंद पडल्यामुळे 25% पैसे कमी जाल्ले, लोकांक आश्वासनां दिल्ली ती पूर्ण करपाक लागलेले। अत्यंत आर्थिक अडचणीचो विषय जाल्लो म्हणल्यार सरकारान न डगमगता आमी दिल्ली वचनां पूर्ण केली। चालू रावतली, कन्स्ट्रक्शन फिजिकल चालू रावतलें। पण हांव सांगूंक सोदतां की फुडल्या मॅनिफेस्टोन म्हाका जेन्ना कांयच मेळना जालें, हांव आमदारांकूय घेवन बसतलो, तांकां एक खंयचो तरी बारीक रस्तो सोडल्यार मोठें खंयचें काम करप, ती थोडी कामां आमी काडूंक शकता। पण फिजिकल डेव्हलपमेंट म्हणजे एक व्हडलें आमी थिएटर बांदलें किंवा कन्वेन्शन हॉल केलो म्हणजे लोकांचें डेव्हलपमेंट न्हय। भारतीय जनता मानिना की लोकांचें डेव्हलपमेंट केवळ पूल बांदलो म्हणजे पूर्ण जालें, विमानतळ बांदलो म्हणजे पूर्ण जालें। जो पर्यंत गोंयची प्रत्येक समाजान, प्रत्येक घरान समाधान येना। मांद्र्या बीजेपीचे विजय संकल्प सभे भायर सगळ्या विरोधकांनी मुख्यमंत्री पार्सेकाराचो काळ्यो पट्ट्यो बांदून निशेध केलो। प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार।